जशें आमी पुलीस स्टेशनान गेल्ले आनी कंप्लेन आमी रजिस्टर केल्ली आनी आयज अजयाक आनी त्या अदर पार्टीकूय पुलीस स्टेशनान आपयले. पण जेन्ना ते म्हणूंक लागले तेंच्यांनी कंप्लेन केला, ताका आमी रोखडेच डीजीपी कडेन अपॉइंटमेंट घेतले आनी आयज डीजीपीक आमी मेळपाक येयले आनी डीजीपी एक्सप्लेन केलें की कितें चालू आसा तें. जेन्ना लिगल्ली आमी कंप्लेन घालता आनी तुमकां सांगूंक सोदता जी डेमोलिशन ऑर्डर आसली ती त्या 5 मेंबराचेर जाल्ली. म्हटल्यार आयज जो पंचायतीचो मेंबर आसा तो इनलिगलिटी करता आनी तेजेर जेन्ना स्थानीक कंप्लेन घालता आनी ती डेमोलिशन ऑर्डर हाडटा आनी डेमोलिशन करपाक सोदना आनी तितून सरपंचूय इन्वॉल्व जाता. म्हटल्यार आयज कंप्लेन घातल्या सरपंचान घातल्या सेक्रेटरीन घालता. म्हटल्यार हे सगळे मेळोन इन्वॉल्व जावन हे इनलिगलिटी चलयता. आयज तुम्ही पळयला आसतलें चिमला गांवांत कितली इनलिगलिटी चालू आसा आनी ह्यो इनलिगलिटीचेर जेन्ना आवाज करता आमचो अजय खोलकर सारको मनीस जावं आमचे बाकीचे जे भुरगे आसा चिमलाचे हेंच्यांनी आवाज करता तेन्ना खंय ना खंय तांकां थ्रेट्स येता, तांकां मारता, तुमकां फोडटा, तांकां कातरिता, असले थ्रेट्स येता. म्हटल्यार कितें चल्लेलें आसा गोंयांत सध्या? म्हटल्यार लॉ अँड ऑर्डर हो आसा काय ना हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क जाल्लो आसा. फाल्यां हो एकटो भोंवता, तो बायकान समज भोंवता आसतना त्या कोणांनी मारलो जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आसतलो? सो हेका लागून आमच्या डिपार्टमेंटान जो होम डिपार्टमेंट आसा सीएमान हेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. ताबडतोब ताका अरेस्ट करपाक जाय, एफआयआर लॉन्च करून ताका अरेस्ट करपाक जाय, इन्क्वायरी जावपाक जाय. ते अरेस्ट जावं कांयच करूं ना, ते उलय आमचेर कंप्लेन अजयाचेर कंप्लेन घालता. सो हे आमी एक्सेप्ट करपाचें ना. कित्याक एवरी टायम अशेंच दादागिरी करता, एवरी टायम तुमी पळयता आसतना चिमलान कितें चालू आसा तें. सो अजयान कंप्लेन केल्ली आसा, आमी सगळे अजया वांगडा आसा आनी तशेंच आमच्या खंयच्याय भुरग्यांचेर अशें जालें कंप्लेन घालता आनी तेंचेर परत रिकंप्लेन घालता, तो धमकी दिता, तुमी वेपन्स यूज करपाक सोदता. सो अशे वेपन्सा जायत आमी आनी एक सांगलेलें आसा ती ज्यो गाडयो ते घेवन येयल्या भितूर सगळ्यो टिंटेड गाडयो आसता आनी ते टिंटेड गाडयेना भितूर कितें चालू भितूर आसा ते कोणाक खबर ना. मला डीजीपीक मेळ्ळा तुमी कितें विशय आशिल्लो? आयज आमी डीजीपीक मेळ्ळा. तुमी जाणा काल मॅटर जे जाला पळय चिंबल पंचायतीन जेन्ना आमचो अजय खोलकर आनी तेंची वॉर्ड मेंबर एक इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन आसा, ते इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन जे डेमोलिशन ऑर्डर येयली ते एक्झिक्यूट जायना म्हणून विचारपाक गेल्लो कितें जाला काय म्हणून. जाल्यार थंयचो जो एक पंच आसा जो मायग्रंट शंकर नायक म्हणून, सो तेणे थंय सेक्रेटरीच्या कॅबिनान वचून दादागिरी केली, अजयाक धमकी दिली, भायर येयलो आनी मागीर रॉड काडले आनी कितें केलें, जितो मारपाची धमकी दिली, मागीर गाळयो घातले, मागीर तेची जात वयर काडली आनी खूब कितें कितें नाटकां केली. जेन्ना आमी पीआय कडेन गेले काल कंप्लेंट केली, तेंच्यांनी आमचेर कंप्लेंट केली. आयज अजयानी तांकां परते आपयल्ले पीआयन. सो आयज परते तेंचेर हें जालें तेन्ना तो अजया कडेन येयलो आनी अजयाक सांगता की तूं फाटीं घे, कॉम्प्रोमायज करया म्हणून. आमी सांगलें आमी कॉम्प्रोमायज करपाक रेडी ना. ताका लागून आमी डीजीपीक मेळपाक येयल्ले आनी ताका सांगपाक की हो जो पंच मेंबर आसा हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. कित्याक एका ग्राम पंचायतीन येवन एक पंच मेंबर जावन तूं हांगा जर धमके दिता, जे इल्लिगलिटीज तुमी बंद करपाक जाय आनी एलिजिडली हे जे इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन आहा तेतून तेचे इन्वॉल्वमेंट आसा असो आमकां डावट आसा. आनी आतां तरी आमकां गॅरंटी जाता, कित्याक जेन्ना एक डेमोलिशन ऑर्डर येता तेन्ना तो पंच मेंबराक राग येता आनी तो धमके दिता, म्हटल्यार तो खंय तरी इन्वॉल्व आसा डायरेक्टली. हे आतां गॅरंटीड हें जाल्लें आहा, तेजेर स्टॅम्प बसलेलो आहा. आमी डीजीपीक क्लियर कट सांगलें की चिमला हेच्याय पयलीं जेन्ना आमी डीजीपीक लास्ट टायम मेळ्ळो तेन्ना चिमलाचे सांगलेलें की थंयसर अशी गुंडागिरी चलता, मस्ती चलता, थंयसर तुमी पेट्रोलिंग सारकें जावपाक जाय आनी स्ट्रिक्ट जे कोण हे करता असले फालतुगिरी करता, दादागिरी करता तांकां तुमी एक्शन घेवपाक जाय म्हणून. आतांय तेंच आमी सांगलां तांकां. आमी ऑलरेडी एट्रॉसिटी एक्टाच्या अंडर आमी कंप्लेन फायल केल्ली आसा, आमी डीजीपी कडेन दिल्ले आसा, पीआय कडेन दिल्ले आसा, एसपीकूय आमी मेळटले, सीएमाकूय मेळटले. सीएमाची अपॉइंटमेंट सध्या आमकां मेळोंक ना. कित्याक ही जी आयज मायग्रंट वोट बँक येतात गोंयान, हांगा येतात, नांवां चेंज करतात, लमाणे पासून नायक जाता आनी कोण जाता आनी हांगा पंच मेंबर जाता आनी आमच्याच गोंयकारांक आमच्याच पंचायतीन आमच्याच गोंयान आमच्याच गांवांत धमक्यो दिता पळय, ही दादागिरी आमी खोपोवन घेवपाची ना. ही तेंची मस्ती चड जाल्ली आसा, दादागिरी चड जाल्ली आसा. आनी आमी तर इतलें म्हणटा की ही जी पावर आयज तांकां मेळटा पळय, ही पावर तांकां हो बीजेपीचो सरकार दिता.